वास्को मतदारसंघाची एका बुथाची बैठक केली. सोशल मिडियाने आमचे IT सेल जे आसा त्याची त्यांच्यानी एक मिटींग केली. युवा मोर्चाची स्टेट एक्झिक्युटिव्ह कमिटीची मिटींग त्यांच्यानी केली आणि आताच उत्तर गोवा डिस्ट्रिक्ट कमिटीची आज मिटींग केल्ली आसा. फाल्यां तांचे कडेन तांच्यो ट्री प्लांटेशन कार्यक्रम आसा. वॅक्सिनेशन सेंटराक ते विजीट करतल्यो आणि मागीर आमचे जे डॉक्टर सेल आसा त्या डॉक्टर सेलाची एक मिटींग करतले आणि त्यामुळे त्यांचो ऑल इंडिया नॅशनल जनरल सेक्रेटरी हे आपलो स्वताचो मतदारसंघ म्हणजे तांकां जे प्रभारी दितात तो मतदारसंघ सोडून आणि 1-2 मतदारसंघ विजीट करपाचे असतात. डी पुरंदरेश्वरी जी आसा ती तिचे कडेन ओरिसा आणि छत्तीसगड ह्या 2 मतदारसंघाची ती प्रभारी आसा. एडिशनल 2 मतदारसंघ तिका जे दिल्ले तातूंतले एक हरियाणा आणि दुसरो गोवा. तांच्यांनी हरियाणा आपलो दौरो पूर्ण केल्लो आसा आणि आज ती फाल्यां अशें 2 दिसांक लागून गोंयांत आसा आणि त्या निमित्तान ते पूर्णपणे आमी संघटन म्हणून जे कितें ऑर्गनायझेशनच्यो ज्यो कितें काम करतात त्या संदर्भातले तांकां एक तातूंतल्यान कित पर्यंत आमचे करतात हे बरोबर तातूंत एखादे कांय त्रुटी जर आसत जाल्यार ते आमकां त्या हातूंतले सांगतात, मार्गदर्शन करतात आणि एकंदर एक बऱ्या तरेचो एक वातावरण एक कार्यकर्त्यांकूय दिसता पंढरी येवन आमी जे कितें काम करतात तेचे विचारपूस करतात आणि त्या निमित्तान ते आज गोंयांत आसात. बाय फेब्रुवारी पर्यंत इलेक्शन जातलें म्हणटात. हेची चाचपणी म्हणजे जे कोण उमेदवार आसतले कितपत अजून ठरलेले आसा? नाही, अजून पर्यंत तसे उमेदवार जे आसा ते ठरवना. प्रत्येक जण आमी तशे तुमकांय खबर आसा की आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष येवन गेले, आमचे राष्ट्रीय महामंत्री संघटन BL संतोषजी येवन गेले, आमचे प्रभारी तरी आज आसतात आणि आज ही आयिल्ली आसा. हें सगळें फायनली कशें जाता की हें सगळें करता आसतना निवडणुकी आसतात दोळ्या समोर आणि त्यामुळे निवडणुकीच्या दृश्टीन ऑर्गनायझेशन आमी भारतीय जनता पार्टी आमी सदोदीत संघटनेक चड म्हत्व दितात आणि ताका लागून आमच्या हातूंतल्यान आमची तयारी जी आसा ती पूर्णपणे आमी फुडें व्हरत आसात. आगामी निवडणुकेक फॅमिली राज्याक स्थान दितले ते कशें आसा तुमकां हांवें सांगलें की जे कितें गोश्टी आसात ते निवडणूक ठरल्या नंतर वेगवेगळे गोश्टी आसात जे इतल्या बेगीन आमी एखादो विशय तेचेर उलोवप हें बरोबर न्हय. कारण आमची पार्लिमेंटरी बोर्ड जो आसा तो ठरयता, हांगाल्यान रिकमेंडेशन त्या मतदारसंघान येता ते आमची स्टेट इलेक्शन कमिटी भितर तेजें डिस्कशन जाता आणि त्या नंतर एखादो निर्णय जाता. पण तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव एक सांगपाक सोदता, गेले 2 दीस काल हांवें पळयलें कारण एक नवी प्रथा गोंया भितर सुरू जाल्ली आसा. भारतीय जनता पार्टीन ह्या गोंया भितर सुरवाती पासून आमी सुद्दां जे राजकारणान आयले, राजकारण जे केलें ती वेगवेगळी आंदोलनां करून केलें. हांगा त्या वेळाचेर आमी पळयलें दूरदर्शनच्या वरचेर आंदोलन आसत, कोंकण रेल्वे आंदोलन आसत, अशी कितली तरी सरकाराच्यो भ्रश्टाचार भायर काडपा सारकी भरपूर आंदोलनां भारतीय जनता पार्टीन सुरवाती पासून करत भारतीय जनता पार्टी सत्तेर आयली. पण गेले हांव पळयतां हेसनी जे एक नवीन कलाटणी जी आसा राजकारणा भितरली एखाद्याच्या घरा वचून मोर्चा व्हरप. म्हण हांव पळयतां की काल एखादो जो विशय तुमी आतांच जो उलयले त्या विशयाचेर एसेंब्ली भितर विशय जाल्या नंतर एखादें जर कितें आसा आसत जाल्यार सेक्रेटरिएटाचेर मोर्चा व्हेलो आनी खंय व्हेलो हें वेगळें, राजात मैदानाचेर व्हेलें वेगळें. पण मुख्यमंत्र्याच्या घरा समोर वचून बसप, मुख्यमंत्र्याच्या स्वताच्या घरा वचून सगळे मोर्चा काडून वचप हें कितपर्यंत बरोबर हें म्हाका दिसता. हें चुकीचें अशें दिसता. तांकां जर प्रत्युत्तर आसा तें काल तेंच्या तोंडाक चपराक मेळिल्लें आसा. भारतीय जनता पार्टीन जर ठरयलें जाल्यार गोंयच्या कोणाच्या घरा वचून थंय वचून आंदोलन करपाची कॅपॅसिटी भारतीय जनता पार्टीक आसा. पण आमी एक शिस्तबद्ध हें आसात आनी ताका लागून आमी मानतात एखादें जर कोणाचें कारण अपोजिशन आसल्या नंतर आंदोलन हें डेफिनेटली जाता. आपलें जें कितें आसा तें म्हणणें आसूं ताका, पूण ताका एक वेगळें प्लॅटफॉर्म आसा. हें बरोबर न्ही ज्या तरेन तांच्यांनी जें केल्लें आसा. काल म्हाका दिसता आमी एकच दिगंबर कामत ज्या वेळाचेर पार्टी सोडून गेलो त्या वेळाचेर तेच्या घराचेर थंय भायर मोर्चा व्हेल्लो पार्टीन, थंय वचून भाशण वगैरे सगळें केलें. हाच्या व्यतिरिक्त कोणेंय सांगचें भारतीय जनता पार्टीन कारण राजकारण करता आसतना वैयक्तीक राजकारणाच्या हातूंतल्यान हें जें कितें चलयलां, पयली गोश्ट म्हणजे तांचे कडेन कॅपॅसिटी ना. काल 70 लोक हाडपाक शकले ना साखळी, वल्गना व्हडली मारली. केवळ मुख्यमंत्र्याच्या मतदारसंघातले 3000 पेक्षा जास्त लोक हे स्वता काल रस्त्यार आयले. हातूंतल्यानूच तांकां तेचें प्रत्युत्तर जें आसा तें कळिल्लें आसा. आनी दिगंबर कामतूय थंय वचूना, केवळ गिरीश चोडणकर नवीन जे आम आदमी पार्टीन हांच्यांनी लोकांच्या घरा वचून केकी दिवप हें कितपर्यंत हें बरोबर म्हाका दिसना. त्यामुळे लोकशाही पद्दतीन आंदोलनां जावचें, लोकांच्या घरा वचून आंदोलनां करचें न्ही. हें जर केल्लें आसत जाल्यार ताका प्रत्युत्तर दिवपाक भारतीय जनता पार्टी कमी ना हें सगळ्यांनी जाणचें. हें तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव तांकां सांगपाक सोदतां. खंयचे कारण शक्ती प्रदर्शन प्रश्न कसो आसा, एखाद्यान जर आंदोलन तांकां कितें बरोबर कितें चूक हाचेर हांव वचना.
पण ज्या तरेन तांच्यांनी मुख्यमंत्र्याच्या प्रायवेट घरा वचून हें आंदोलन करप हें कितपत बरोबर. महालक्ष्मीचेर वचून आदले दीस वचून गेले, दुसरे दीस घोशणा करता की तुमी सांखळे येतले म्हणून. सांखळे येवप तेच्या घरा वचप कितलें बरोबर आसा. कारण ताका लागून एक ताका वेगळें व्यासपीठ आसा. तुमी एक सेक्रेटेरिएटाचेर गेले आसत, आझाद मैदानाचेर डेफिनेटली करपाक जाय. आंदोलन हें लोकशायेन आसूंक जाय, करपाक जाय. पूण दुसऱ्याच्या पर्सनल घरा वचून तेंच्या घरा वचून डिस्टर्ब करप हें कित पर्यंत बरोबर आसा. आनी ताका लागून शक्ती प्रदर्शनाचो प्रश्न ना. तांकां प्रत्युत्तर पार्टीन जर ठरयलें आसत जाल्यार पार्टीचे भारतीय जनता पार्टी केदेंय व्हडलें प्रत्युत्तर दिवपाक प्रत्युत्तर दिवपाक शक्ती प्रदर्शन करपाक शकता हें सगळ्यांक खबर आसा. कारण आज आमी जर ठरयलें जाल्यार गोंयच्या 40 मतदारसंघा भितर आमी आमची शक्ती उबी करपाक शकता. ही ताकद भारतीय जनता पार्टी बरोबर आसा. पण सर आज जो आसा लोक ते सगळेच तुमच्या विरोधात सरकाराच्या विरोधात उलयतात. तरी सरकाराच्या विरोधात उलयताले. जिल्हा पंचायतीच्यो निवडणुको जाल्यो तेच्या पयलीं सरकाराच्या विरोधानूच उलयताले. म्युनिसिपालिटीच्यो निवडणुको जाल्यो सरकाराच्या विरोधानूच उलयताले. जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुकीक 25तले 19 उत्तरेक दिले आनी 18 आमी लढयले. 18तले 14 आमकां दक्षिणेक मेळ्ळे न्ही. म्युनिसिपालिटीच्या इलेक्शनाकूय विरोधाक ते विरोधान उलोवपी जे लोक आसा पळय ते तितलेच आसात न्ही. तूं ते पळयता आसतना भारतीय जनता पार्टीचो जो कार्यकर्तो आसा, भारतीय जनता पार्टीचो जो वोटर आसा ताका तूं तो भितर आसा जाल्यार तें पयलें पळय न्ही. हे जे उलोवपी आसा हे केन्नाच BJP बरोबर ना. तेच उलयतले न्ही आमचे विरोधी. तेंचें कामूच तेंचें ते उलयतलेच. त्यामुळे ते कितें उलयता हें आमकां येना. पूण हांव सांगपाचो उद्देश कितें की म्हाका तुमी जशें म्हळें की शक्ती प्रदर्शन करता. प्रश्न शक्ती प्रदर्शनाचो ना. तांकां कळपाक जाय राजकीय पार्टींनी हें सगळें करता आसतना एखाद्याच्या घराचेर वचून मोर्चा व्हरप हें कितपर्यंत व्हरप हें जस्टिफाय करप तितलेंच गरजेचें आसा. सध्या दिवंगत मुख्यमंत्री आमचे मनोहर पर्रीकर ना. आगामी निवडणुकेक फुडें वयताना तेंचे फेस ना. पूण प्रमोद सावंताचे फेस घेवन फुडें वयताना तुमकां कितके सादारणशे हें पळय भारतीय जनता पार्टी ह्या सगळ्या हातूंतल्यान 2022च्या निवडणुकी भितर भारतीय जनता पार्टी स्वताच्या ताकदीचेर ही निवडणूक जिखतली हें हांव इतलें सांगपाक सोदतां. थँक्यू.